सोमिया वंदन तुका दुनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ देवाच्या काकुळदारा आणून घेतावा मी सर्व सृष्टी संगे तू म्हण सर्वेस बोधनी वर्णूक आमच्या सायना पृथ्वी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती सुडम तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखय जीवित तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा. ओगच्या भावना बहिणीनो, सद्याकाळच्या 31व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटूंक आमी सांगात जमल्या एकामेका खातीर विशेष करून मागया. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या प्रतिरेतीन हंतुळणाराच्या इगर्जी वचूंक मिसाचें बलिदान भेटूंक जायना तसल्या सहायक परिस्थितींत आसलेल्या सर्वभावार्थी भाव भयणी खातीर हे संदर्भार आमी मागया. सर्वेस्पर देव आमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. हे संदर्भार अर्गामीस दिता फाबियानी जेसी मेंडोन्सा दोवा कतार तशेंच अर्गामीस दिता इजिदोर मेंडोन्सा आनी कुटुंब पुणे तांचेर ते बसत मागता आसतना जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आसकडून तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो मोगाच्यानो आमी सोमेस एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सोम्याचें बलिदान भेटोवच्या ह्या पवित्र मेजा बोवारी एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती जिनी परिवर्तन करूं आनी गरीबाच्या जोडूंक आपोवणें दिता. आमच्या जिवितांत सोम्याच्या मेटांनी सोलोवन ताणेंच बसयलेले सर्गेचे इनाम जोडोवं आमी पेसाडूं आनी सदांच सोम्याच्या मेटांनी सोलोवंक गरज आसची कृपा आनी मजत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. देव सणून गेल्ले सोदूंक हे संवसारी जेजू रुपार आयलो. आमा समेस्त मदें जियेलो आनी खंडीत पातक्यांसो ताणें मोग केलो. तांकां परिवर्तन करच्या दिशेन तो वावुरलो. आमचें जिवीत परिवर्तन जायसय देवाक मानता तसलें जायसय आनी देखून देवाच्या येण्याचो शेवट वचचो. तर आमची मागणी आमची गोरसो आमचे अत्रेग देव मुखार उबारया. आमच्या जिविताचें परिवर्तन करून सोम्याक मानता तसली भुरगीं जावंक देवा स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. इगडी बरदोळे दांपी आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळ समानारे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळ सांतांव दूख धरून बक्षाणें मागतेल्या बक्षाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे गदी विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता.
मी तुका दिलवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगती देवा बापाची महिमा जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमन 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 प्रार्थूया इकडे बरदोडे आम्ही आमच्या घर संगतीत विशेष करून मागे सर्व पदवेदा देवा आमच्या काकुळदार बापा तुझ्या आदारान मात्र तुका भवते परी आम्ही तुझी सेवा करून पावता तुवें बसयलेले सुख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर अदडून पडना जावच्याक तूं सामकां सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जाणवयाच्या पुस्तकांतलें वाचप खरेंच तगडेच्या ताटाचेर आसलेल्या धुळीच्या कणा परी वा सकाळीं धरणीर पडटा त्या दोवाच्या थेंब्या परी सगळो संवसार तुज्या मुखार आसा तरी पूण सगळ्यांची तूं काकूळ करताय कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पत्क्यांचे दिश्ट घालिनाय कित्याक आसात त्या सगळ्या वस्तूचो तूं मोग करताय आनी तुवें केलाय तें खंयचेय वस्तूचो तूं कांटोळो दिसना कित्याक खंयचेच वस्तूचो तुवें द्वेश केल्लोय जाल्यार तूं ती वस्तू रचतो नाय एक वस्तू करूंक रचूंक तुका खुशी नातली जाल्यार ती कशी अस्तित्वात उरात अस्तित्वाक येवंक तुवें तिका आपोवंक नातली जाल्यार तिका कशी सांबाळूंक दवरूं येता तूं सर्वेस्परा सगळ्यो वस्तू रचताय कित्याक त्यो तुज्यो आनी सगळ्यो प्राणयांचो मोग करताय कित्याक तुजो अविनाश्य आत्मो सगळोच आसा देखून सर्वेस्परा तूं सुकलेल्यांक हळू हळू सुद्रयताय आनी तांणी आपलें खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पथकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी भूस शिकयताय देवाचें उतर हें तुझी स्तुती गाता देवा म्हज्या राया हांव तुझी स्तुती गाता
हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया सदां काल तुजें नांव हांव वाकणटा दिसान दीस तुका हांव दीन वाजता आनी ससणार तुज्या नांवाची स्तुती करता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सोमी दयाळ आनी काकुळदा सोसणीकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो सोमेस्ता सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रचनेतय काणवाळायेन भरलोलो देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सा पावलून तेसलोनिकागरांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमचे पासून आमी सदांच मागतांव. आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक तो तुमकां योग्य करूं, बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालेवणी आपले पदवेन तो सिद्ध करूं आनी तुमच्या भावार्थतावन उपजाता तो सगळ्यो वावर तो संपूर्ण करूं, हेंच आमचें मागणें. अशें आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तच्या नांवाक तुमचे तावन महिमा तशी तुमकांय ताचे तावन महिमा लाभतली. आमच्या देवा आनी सुमया जेजू क्रिस्तचे दयेन हें सगळें घडोवन येवं. भाव भयणीनो, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बोवारी जमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयांत आमची मनवी ही. सुमयाचो दीस येदोळूच पावला म्हणून कोणे एकल्यान प्रावाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हूण कोणीय तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी एका सफरा मनांत गडबडचें न्हय वा अकांत धरचोय न्हय. देवाचें उतर हें. Hallelujah, 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 hallelujah. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विस्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेश्वरा, तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करून म्हजे वंट आनी काळीज तूं पवित्र कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय भाग्यवर लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोन्या. जेजू एरिकोंत भितर सरना शहरांतल्यान सोलून वेतालो. थंय जाक्केव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे किटीन ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो सोम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो.
त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लावली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावस जाय. जाकेव सरारां देंवोन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हे पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सक्कळा हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयली, कित्याक होय अब्रामाचो पूत लिजायकी मनशा पूत सणून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हण आयला. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हेचे पयलें वाचप जाणवयाच्या पुस्तकांतले वाचपांत ह्या पुस्तकाचो बरयणार मनशाचें चिंतप आनी देवाचें चिंतपा विशांत तो उल्लेख करता. देवा मुखार मनशाचें चिंतप ताकडेच्या वाटलेक लागलेल्या दुडीच्या कणा परी म्हणटा तो. तकडी आसा न्ही, तकडी सडावत तकडी म्हणटाना आमच्या मथीक उडास येवचें आदली तकडी. आतां पुरा इलेक्ट्रॉनीक आयल्यात न्ही, कांय दवरल्यार नंबरां पडटात. पूण पयलींची तकडी न्ही पातोर दवरचें. अरे एक अंगडी आसताली वयरूम कळोवची न्ही, एका कुशीन पातोर आनी एका कुशीन सामान दवरचो अशें पळयतालें. ताका किळो आसलो, निट्ट रावल्यार साकर घालची. आनी त्या तकडेक धूळ आसताली. त्या धुळीच्या कणा परी, त्या धुळीच्या कणाक, एक ल्हानशी धुळीच्या कणाक तकडेक व्हडलें कांय डिफरन्स जायना. खंय व्हडले व्हडले पातोर कुडके दवरल्यार मात तकड, पूण धुळीक ती तकडेक कॅर ना. येदो व्हडल्या बसाक एक स्क्रू, बॉडीचो एक स्क्रू जोडलो जाल्यार बसाक कळना. तशेंच मनीस देवा मुखार त्या धुळीक समा, धुळीच्या कणाक समा. वा मनीस सकाळीं पडलेल्या दोवाच्या कणा परी. आतां इल्लोसो दोव पडटा सकाळींचे, तणाचेर ह्या कोल्याचेर पडलेले दोवाचे कण केदोळ पर्यंत उरतात. सांजे पर्यंत आसा ते केदोळ पर्यंत, केदोळ पर्यंत कांय इल्लोसो सूर्य उदेता पर्यंत न्ही, 8-9 वरां पर्यंत, 8 वरां पर्यंत म्हणजे आसतात ती. सूर्य उदेता पर्यंत तक्षण सुकून वेतात ते. कोणाक असं कळना हांगासर दोव पडला म्हणून. दोवाच्या खणा परी मनशाचें जिवीत दोवाच्या खणा परी तकडेक लागलेल्या धुळीच्या खणा परी म्हणटा हेचो पयले वचपाचो बरयणार. कित्याक म्हळ्यार थोडे पोटी इतल्या पळया एका धुळीच्या कणांत इतल्या आसल्या त्या मनशान थोडे पोटी चिंचें हांवसू देव, हांवसू रचणार, हांवसू सर्वस्व देवाक हांवें गोत्ता, देवाक हांवें रचलोलो म्हणून त्या मनशांनी चिंचें आसा. ताची वडपण, ताची अंतस्त, ताची ग्रेस्तकाय, ताचो अधिकार, ताचो फावार थोडे पडी ताणें चिंचें हांव सगळें करूं शकता. पूण ह्या संवसारान कोणीय थीर रावले नात. व्हडले व्हडले चक्रवर्ती आसले, व्हडले व्हडले राय आसले, अलेक्झांडर जावंक पुरो, मुगल्स जावंक पुरो, आनी कोण कोण व्हडले व्हडले महाराजा चक्रवर्ती पुरो आसले. कित्याक व्हडले व्हडले हिटलरांतले अध्यक्ष आसले, कारबारी आसले, सगळो संवसार जिखता म्हूण चिंताले. ಕನ್ನಡದ एक ಪದ ಆಸ, ರಜ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು.
राय महाराज सगळे गेले, कोणूच ना. राष्ट्र चलयलेले व्हडले व्हडले अध्यक्षी दुडी समाज जाले. देवा मुखार मनशाची जाणवाय दुडीच्या कानापरी. देखून थोड्यांनी कानुनां बरयल्लीं आसा, शास्त्र बरयल्लें आसा. शास्त्र फक्त देवाचे मात्र दा उपादेश, देवाचे उपादेश मात्र देवान दिल्ले. सिनाई पर्वतार मोइजे मुखांतर तुमी जाणात ते उपादेश. आनी हाच्या भायर कितेंय शास्त्र बरयल्लें जाल्यार तें मनशान बरयल्लें. देखून थंय थोडे मोठी मनशां आसा. माजर अपशकून, गुगू अपशकून, कळ्ळें गी. चलून वयताना दिवोड उजव्यातान दाव्याक येनोजो, दाव्यातान उजव्या वचोचें, कळ्ळें गी. थोड्यान चिंचें ती मासली काही नजो, तें मास काही नजो, तें अपवित्र, तें अशुद्ध, हे सगळें देव म्हणटा मनशाच्या पोटा भितर, मनशा भितर वेता ते खंयचेंत मनशा मेळयना. देवान संवसारांत आशिल्ल्यो खंयच्योय वस्तू, खंयच्योय जिवी, खंयच्योय प्राणी त्यो अशुद्ध न्ही, पवित्र. देवाक सगळें बरें दिसलें. आनी देवाचें उतर म्हणटा हेच्या जणवायेच्या सुवार्तेंत, जणवायेच्या वाचपांत, जर तर देवाक तें बरें दिसनातलें जाल्यार देव रचतो ना. जायत्यो संगती आसात देवा रचूंक येवजिल्ल्यो, पूण देवा बरो दिसूंक ना, त्यो ताणें रचूंक ना, आमकां खबर ना त्या संगतींची. पूण देवान रचिल्ल्यो खंयच्योय संगत्यो त्यो बऱ्योच. कित्याक म्हळ्यार जर तर बरें नातुल्यो जाल्यार देव बिलकूल रचतो ना. आनी देवान म्हणा सगळें देवाक बरें दिसलें. मनशाची जाणवाय देवाच्या जाणवाय मुखार एक दुडीच्या कणाक म्हणलें सत हांगासर मनशान जाणा जावंक जाय म्हणलें. हेचें पयलें वचप आमकां बरें करना विवारिता. हेजे सुवार्थेक आमी गेले हांव जाल्यार पळया, देवाची जाणवाय एका पातक्या थंय कशी उगडापी जाता पळया. देव जेजून म्हणलें ताच्या परगट बेसाव्या वेळार, सर्गीच्या राजांत वर्तो संतोष कसलो वर्तो संतोष सर्गीच्या राजांत. एक मनीस आपलें पातक रडोवन जिणी परिवर्तन करी जाल्यार, एक मनीस पातक रडोवन आपलें जिवीत परिवर्तन करी जाल्यार सर्गीच्या राजान चड संतोष जातलो, चड संतोष. पातक्याचें परिवर्तन, पातक्याची पाट जिणी एक पाट आनी बऱ्या जिणेची जिविताची सुरवात एका सर्गीच्या राजान चड संतोष जातलो. म्हाका कळीत आसा एक आमाली आसलो, आमाली गोत्ता आसा, सोरोप येतलो तरणाटो. कितलो सोरोप येतलो, मार्गार पडतलो, ताच्या आंगार वस्तूर आसनातले, नागुडो पडतालो तो. तेगे 4-5 फावटी सैरीक जाली आनी सैरीक जाली आनी ती तुटली. जायते फावटी ताणें सोरो सोडल्या वेळार बरें काम करतलो, बरो जातालो, सैरीक जाताली, काजाराच्या आदल्या दिसा पिवन पडतालो, सैरीक तुटताली. घुट म्हाज्या एक बेजाराय, कंत, दूख. पण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन देवान ताचेर हात दवरलो, ताका गुण केलो, सगळो परिवर्तन जालो आनी सगळें पिवचें सोडलें. एक नवी जिणी जिवंक ताणें सुरू केली. आजून पर्यंत तो मनीस आसा, आजुनूय पर्यंत बऱ्या कंपनीन काम करून आसा आनी काजर जावन भुरग्यां बायले सांगता, संतोशान जाता, सगळे लोक ताका सलाम मारतात. पण त्या कुटुंबाक संतोश, त्या घराण्याक संतोश, त्या बायलेक संतोश, भुरग्यांक संतोष. ताच्या व्हरतो संतोष सर्गीच्या राजान जाता म्हणलें सत हेची सुवात आमकां दिता. आनी पळया थंयसर जाकेव एक अब्रामाचो पूत, म्हळ्यार जुदेव, सैमंतो जुदेव, अब्रामाच्या वर्गाचो, अब्रामाच्या संततेचो. देव तो अब्राम असो, देव तो इजाक असो, देव तो जाकोब असो, देव सगळ्या जाकोबाच्या संततेचो. आनी जाकेवूय त्याच वंश असो. आनी वो एक पातकी जिवीत जीवन आसलो, पातकी जिवीत. कसलें? सुंकूक वसूल करचें. आनी सडीत सूंक वसूल करतालो तो सगळ्या लोकां मुखार समाजांत एक मोठवो कशें जाल्लो. मोठवो सैमान मोठवो, पूण पातकांती मोठवो. पातकाचें वजन वोवन तो आणकी मोठवो जाल्लो. पूण जाल्यार ताच्या काळजांत एक आशा आसली, आपणे सोम्याक पळय सई,
आपणे सोम्या पळयसय, सोम्याचें दर्शन घेसय, एक आशा, काळजांतली आशा. आनी काळजांतली आशा ताणें काळजांत दवरूंक ना. काळजांतली आशा ताणें भागोवचें प्रयत्न केले. जेजू मस्तपणी पळोवंक गेल्लो तो, पण व्हड लांब मनशां मोदें एक धाकटो मोठो मनीस, ताका जेजू पळोवंक साध्य जावंक ना ताका. देखून तो कितें करता, तो रुमडीच्या रुखार चडटा पळयात. रुमडीच्या सुखार, रुमडी सुरूक पळयल्या तुमी? रुमडीची फळां पळयल्या ती पळयल्या? कितल्या जाणां रुमडी सुरूक पळयलां? व्हेरी गूड. कितल्या रुमडीची फळां पळयल्या? रुमडीची फळां, व्हेरी गूड. सुमार जाणांनी पळयल्या. कितल्या जाणां रुमडीची फुलां पळयल्या ते? रुमडीचे लुकाक फुलां येनात. रुमडीचे रुखाक फुलां येनातलो एक मात्र रूख रुमडी सुरूक. कोणी म्हणटात आदी एक स्टोरी आसा, फूल येता खंय राती मध्या राती येता खंय म्हणटात, म्हाका ना, हांवें पळोवंक ना आनी कोणेंय पळोवंक ना, पूण मध्या राती येता खंय, कोणी नासल्या वेळार तें फुलता खंय आनी कोणी पळोवच्या फुडें तें बावन पडटा खंय. ताची धूळ पर्यंत थंयसर आसना. संवसारांत कोणी मणी पळयल्लो आगी पळोवंकूच ना. तर म्हळ्यार एक काणी जाय जर तर फूल आसलें जाल्यार कोणी मेकलो मध्या रातीन म्हणी लायट घालून पळयता आसलो न्ही, पूण पळोवंकूच मेळना. रुमडीचें फूल पळोवंक मेळना. आनी असले फूल नातलेल्या, असले परमळ नातलेल्या, असले स्वाद नातलेल्या रुखाक जाकेव चडटा. कित्याक म्हळ्यार जाकेवाच्या जिवितांत तो संतोष नातलो. जाकेवाच्या जिवितांत ती समृद्धी नातली. जाकेवाच्या जिवितांत त्या फुलांचो एक स्वाद नातलो. ड्राय फ्रूट जावन आसलो जाकेव. देखून तो रुमडीच्या रुखा चडटा. कित्याक म्हळ्यार ताचें जिवीतच रुमडीच्या रुखा बरी. फळां दिवंक शकतालो तो, फळां दिवंक शकतालो, भायल्या भुरग्यांक पोसूंक शकतालो, पण फूल म्हणलें एक स्वाद, फूल म्हणलें एक संतोष ताच्या जिवितांत नातलो. तो एक ड्राय सुको मनीस जावन गेल्लो, सुको. देखून तो रुमडीच्या रुखा चडटा. आनी पळय जेजू ताच्या मुळांतल्यान वेताना, जेजू कोणेय खबर दिवंक ना, एक मोठो मनीस रुखार चडला तुका पळयचें खंय म्हणून. व्हडले महान व्यक्ती येता आसतना, व्हडले महान व्यक्ती व्हडले समारंभ करता आसतना तांकां सारकें पळोवच्या खातीर लोक व्हडल्या टांकीर, रुखार, व्हडल्या बिल्डिंगार सोडून पळयता आतां. पूण जेजूक पळोवच्या खातीर सुकून गेल्लो जाकेव स्वाद नातलेल्या रुमडीच्या रुखाक चडटा आनी थंयसर तावन जेजूक पळोवचे प्रयत्न करता. आनी जेजू कितें करता पळया, जेजू वयर पळयता आनी म्हणटा जाकेवा सकला देव, म्हाका आज तुमगेरेन रावस. एक पळया, स्वप्नांत पर्यंत ह्या जाकेवान चिंतूंक ना. स्वप्नांत ताणें फकत जेजू पळोवचें. जेजू चलोवन वेतलो आनी चलोवन वेताना हांव ताका फकत पळयता म्हणून मात्र गेल्लो मनीस. आपूण जेजू लागीं उलयतलो, जेजू म्हज्या घरा येतलो, हांव जेजू वाडटलो, जेजू म्हज्या घरा जेवतलो, हें ताणें स्वप्नांत चिंतूंक ना. पळया, फकत कितें जालें, कितें घडलें जाकेवाच्या जिवितांत असलें जेजून ताका पळोवचें, जेजून ताका सकला देव म्हणचें, जेजून ताका सकला देव म्हणचें, जेजून ताका सकयल कितें करचें, आपोवचें, जेजून हांव तुज्या घरा येता म्हणचें. कितें घडलें सांगा. कितें म्हळ्यार म्हणजे मोगाचें पडो फकत जाकेवाच्या काळजांत जेजूक पळोवची आशा. जाकेवाच्या काळजांत जेजूक पळोवची आशा. एक उतर प्रायाची स्त्री आसली, उतर प्रायाची 87 वर्सां प्रायाची. ती अंतुळणार आसली, खाली श्वास मात आसलो, निमाणी घडी मेत्ताली ती. आनी फकत
तिच्या नातवाचें नांव काडटाली ती नातवाचें मलगडे नातवाचें आनी मलगडो नातू भायर आशिल्लो गांवाक येवंक ना पूत आयले दुवा येयल्यो भुरगीं आयलीं सक्कडी आयलीं मेळ्ळीं पळोवन गेलीं सो स्वास वचना निमाणें गांवांत आसल्या एकल्या नातवान भायर आसल्या मलगड्या नातवाचो ड्रेस घालून सगळीं ताचे मुखार ती दोळे उक्ते करनातली ताचे मुखार येवन माय अळगे हांव तुजो मलगडो नातू आयलां भायर तावन आनी तो ती म्हणाली तूं मलगडो नातू न्ही तूं म्हजो चवथो नातू त्या परिस्थितीर पळया आनी उपरांत भायर तावन तो मलगडो नातू आयलो माय कशी आय म्हणून तकलेर ताणें हात दवरलो आनी तवळ तिचो प्राण गेलो तेत घडये प्राण गेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सिमियांव प्रवाद्यान सांगलें बरी आतां जाल्यार सर्वेस्परा म्हाका तुवें व्हरी येत पळया ती आशा त्या उतरप्रायाच्या स्त्रियेक आशिल्ली आपणें म्हज्या नातवाक पळय जाय आपणें म्हज्या नातवाचो ताळो आयक जाय आपणें नातवान म्हाका आपडी जाय म्हळ्यार तो मोग आनी ती आशा त्या उतरप्रायाच्या स्त्रियेक 22 दीस त्या परेगतेन फकत स्वास काडच्यान मात्र दवरूंक शकलें सिमियांव प्रवाद्याक जेजूक पळोवची आशा देखून तो 90 वर्सां पावल्यार मरोंक नातुल्लो देवाळांत देवाच्या सोडवणेचें योजन राखून आशिल्लो त्या प्रवाद्याक राखून आशिल्लो त्या देवाच्या पुत्याक राखून आशिल्लो देखून तो जेजूक आतां गेल्या उपरांत तो म्हणटा आतां जाल्यार तुवें म्हाका व्हरी येत फकत ती आशा आनी जेजूक पळोवची आशा जाकेवाक आशिल्ली म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून जेजून ताका पळयलें आनी जेजू म्हणलो जाकेवा आज म्हाका तुज्या घरा येवन रावस जाय आनी व्हरत्या दादोसकायान बरलेलो जाकेव व्हरत्या संतोशान बरलेलो जाकेव कितें करता बरें 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 जेवण करता जेजूक आनी जेजू जेवल्या उपरांत जेजूच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो विकता आनी कोणाक पळय घरां नात कोणाक पळय पयशे ना सगळ्यांक वांटता आनी जे कोणाचें पळय हांवें नुकसान केलां अदीक लुटलां तांकां 4 वाट्यान 25 रुपया लुटल्या जाल्यार 100 रुपया पाटी दितलो 4 वांट्यान पळय जिविताचें परिवर्तन जाकेव चिंती लागलो हांव धुळीच्या कणाक सरी हांव ताकडेक लागलेल्या धुळीच्या कणा बरी हांव सकाळीं पडलेल्या दोवाच्या कणा बरी देवा मुखार हांव कांयच न्ही हे सगळे पिशेपण व्यर्थ म्हणलें चिंताप ताका आयलें आनी देव सर्वस्व देवूच सगळें जाणा देव म्हज्या काळजाची चिंतना जाणा देव म्हज्या काळजाचे अत्रेक जाणा म्हज्या कुडीचे आटाबेटे तो जाणा ताचे मुखार म्हजी जाणवाई म्हजी आस्त म्हजे अंतस्त म्हजो दुडू भांगार कांयच न्ही म्हणलें सत तो जाणा जालो देखून ताणें अर्द वांटो विकता म्हणे आनी जे कोणा नुकसान केलां 4 वांट्यांनी पाटी दिता म्हणालो आनी ताचें परिवर्तन पळोवन सर्गीच्या राजार इतलो संतोश जालो की जेजू कितें म्हणालो आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या ह्या घरा बाचा जर बाचावी जोडीचे जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो बाचावी जोडीचे जाल्यार आमी कितें करीत जाय आमी आमची सगळी खोटी जिणी पातकी जिणी आमचो स्वार्थ अबलेस खोटेपण आमचो अहंकार गर्व वडपण सगळे साडीचे देवा मुखार आमी कलते जाय आमी धुळीच्या खणा परी म्हणलें समजो जाय आपूण सकाळीं पडलेल्या दवाच्या खणा बरी म्हणलें समजो जाय हांव मागणें करतना म्हजें तें अजापाक घडोवंक पुरो हांव मागणें करतना हजारो लोक रास पडोवंक पुरो हांव मागणें करतना हांव देवाचें उतर प्रगट करतना हरियानी लोक जमो जावंक पुरो पूण हांवें म्हजें व्हडपण चिंतूंक जायना हांवें म्हजी छाती हांगासर वळणूंक जायना हांवें फकत व्हडपण उलयचें जाल्यार तें जेजूचें मात्र हांवें छाती प्रगट करचें जाल्यार त्या जेजूची मात्र ताचे वरवीं हांव कामां करूं शकता पूण हांव कामां करना तो म्हजें तें कामां करता म्हणलें आमी जाणा जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा कोण कालतो जाता तो वर्तो जातलो असले मनोभावान म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवा मुखार धुळीच्या कणा परी
आम्ही देवा मुखार सकाळींच्या आदेशाच्या पडलेल्या दोवाच्या खणापरी आम्ही आमचेच तकी कांयच करूं शकना देवान दिल्ल्या आशिर्वादान मात्र करूं शकता देखून आम्ही देवा कळती सावन आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक आनी देवाती आनी सर्गींच्या राजान सर संतोष दिवची भुरगीं जावंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण मागया आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवातेन आसलो आमचो बाबार तूं सारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गांनी विधमीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सुमोलो अहंकार मुर्य तांचल मोलो 5 पिलगातांनी को सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेविलो ते मोल्ले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला तीन तांचव्यांनी मेल्ल्यान ती मर्स बेगरूंक येतलो सत्वंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पुळी सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें मोक्षान कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमी सर देवाची भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपान जियेता जाकेवा बरी आमी जिवनी परिवर्तन करूंक जाकेवा बरी आमी देवा मुखार कलते जावंक आदार आनी कृपा ह्या मागण्या मुखांतर आमी जोडून घेवया. दयाळा बापा तुझ्या पुता जेजूची देख घेवन मिसांव वावर कडच्या पळय सभेच्या सर वडिलांनी बावरता साक जावन जियोंक आनी सुवार्ता परगट करूंक पवित्र आत्म्याचो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव. तुमची जावा बापा आमच्या मागण्या बापा आमचे मागणे आमच्या देशाचे आडलते चलोवच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी लोकांच्या सर्वतोमोक प्रगते कुशीन गमण दिवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट विघ्नां आडवारां येताना आमी निराशी जायनासतना जिवीत धैर्यान फुडें व्हरूंक आनी भावार्थान तीर रावंक आदार आनी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितींच्या पिडे शिडेनी वळवळच्या आमच्या भाव भयणींनी जिणयेंत देदस्फोट जायनासतना सोंसणीकायेन मोगान आनी बरवशान देवान दिल्लें जिवीत स्विकार करन जियोंक तुजी ससाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध कोणशांनी धैर्यान सुवार्ता परगट करच्या सर मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ तांचो भावार्थ घट करच्या त्या वावरांत तांकां भद्रते आनी तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एमकारिस्ताचा मेजा बोवारी आमी सर्वां एक समुदाय म्हणलें समजोवन एकामेका माया मोगान आनी कुटुंबा स्मिरितान बरोवन फिरगजीन तशें समाजेंत भावार्थाची मंदिरां जायशें हरेकल्याची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजुता देवाक समर्पिला फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ ह्या तेश्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगतास ह्या पुणतळार हाती धरली सगळी येवजणा लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर मौनपणी सर आमची कसकी गरजो आमच्या आशा आमच्या अत्रेक जेजूच्या पांयतळ समर्पिया. सर्गीस बाप आमचो देव ताची जाणवाय वर्ती ताची कामां वर्ती ताची छाती वर्ती म्हणल्यार समजून आमी ताच्या मुखार धुळीच्या काणापरी म्हणल्यार समजून आमचे स्कतकाय आमची मागणी ताच्या मुखार दवरया. जे कोणा मागतान बसयला सुगोडा आस करून तांच्या बसोत मागया. सर्गींच्या भोवमुखार बापा तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता हांव. तुवें पुतान संवसारी जिवितांत तुवें पत्क्यांचो मोग केलो तांचे मन परिवर्तनाक ताणें वावट काडली. जाके परिवर्तन जालो जायते पातकी परिवर्तन जालें कलतेपणा ताचो पाटलाव केल्ले आमी परिवर्तन जावंक सर्गींच्या राजान संतोश दिवचें बरीं भुरगीं जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्परा सजरस्तान उदारपणा दिला तो उदारपणा प्रितमी दिला मुसाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत सुमलो जातलो सस्ताच्या सस्ता देवा आमची जिणी समर्पिता.
सर्वेस्परासग्रस्त उदारपणा दिला होता कसं वाईन दाखवून दिला आमच्या काळजाचो सर्वेस्परा देवाला सर्वेश्वरा देवा सुर्गींच्या राया कणिक सोरा संकार स्वीकार तू कर बापा सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया कणिक सोरा संकार स्वीकार तू कर बापा. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सतपद वेदादो बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्रपेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताचेर मळबटवणी तुजे मुखार सोडो तिका लागून तुजे सुभ आमकां कुर्तेचो पावस आमचे तुज्या पातके भुरग्यांचेर वत म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशे आमी करंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्यासो पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादां जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांत आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दळबारां सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी तुका उन्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे जय 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 उन्सर्गी तुका उन्सर्गी तुका उन्सर्गी तुका मी गेल्या पवित्र घडी संभ्रमता जेजूचे मास आनी रगत जावन बदलची घडी आमच्या सगळ्यांची वेत सोमेच्या पांयां तळा कलतेपणां समर्पिया आमी धुळू आनी आमी धुळीक वेतले हांव. बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें मोक्षणें मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सोंगूट परगटुया आमी होंडू काता आनी कालसिंतले पियेता तितले पवटीन तूं वैभावान येवस आमी तुझें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या वासमिस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा केबरे तुमीचेर विस्तरलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेब पिटर पोल आमच्या गोडी बापानी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इश्टगादी नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरी देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे उजूजे बागे वंदन दिता बागे उजूतात देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचे सुडुंदराची आजना मतीन दवरना कलतेपणां जेजूचो फाटलाव करूंक फातकी जिविता पाट करून बरें जिवीत सगळींच्या रासाक संतोष दिवच्या देवा स्वादार आनी कृपा मागून सोम्यान सगलेल्या मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देखुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे णे बरोबर शानत रिक्तेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमचे आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. बापाचे गोष्ट पळयता साकर संसार दिवी दिले हे तुझे भू पळयत कुडी रक्तावर येसर म्हज्या कडे पुन्हा सुरवात म्हाका विस्तार म्हाका आदार दी आनी पळया इजमनर सजिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस संवसार आयिल्ली जगेवाचें मन मात्र न्ही जगेवाचें जिवीत परिवर्तन करूंक कारण सरली. जगेवाच्या परिवर्तनांतय संतोश पावल्ली. आमचें जिवीत परिवर्तन जायजें म्हणून उलो दितात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली.
वेगी आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत जिविताची खाण तूं आत्म्याची पोषण तूं आत्मो आमचो भरताय दैवी जिवन तुझे काळ सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां तुझे काळ सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या हे वेगीये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत हे वेगीये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत काळजांत आयिल्ल्या सुमयान जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत तो येयला आमच्या काळजांत तूं राव सुमया तुवें केल्ले सर बरेपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता तुमची जबाब अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान आमच्या काळजां उंड्या रुपी आयलेल्या तुका अर्गां तुका सुमयान जेजू सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वारेंतले राखून वेल्ल्याक अर्गां तुका सुमयान कालच्या दिसा आमची सगळे पेस्ताचें कार्य बऱ्यान करूंक आदार दिल्ल्या पासून अर्गां तुका सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले गडगड्या झगड्यांतले वाऱ्या वादळांतले आमकां कालच्या दिसा राखून वेल्ल्या पासून अर्गां तुका कालच्या रातीची बरी न्हीद आमकां फोव केल्ल्या पासून अर्गां तुका आयचो दीस पळोवचे बाग फावो केल्ल्या पासून अर्गां तुका हिमिसाचें बलिदान पेटोवचें बाग आमकां फावो केल्ल्या पासून अर्गां तुका हिमिसाच्या बलिदानांत देवाचें उतर आयकूनचें बाग आमकां फावो केल्ल्या पासून अर्गां तुका सुमयान हिमिसाच्या बलिदानांत तुजें मांस उंडे रुपी सेवचें बाग फावो केल्ल्या पासून अर्गांनी अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू सुमयान जेजू प्रार्थुया सर्व पदवेदार आणि बहुदयाळ बापा तुझे दैविक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळ शेंकर जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या जेवणात तुवें आमकां पत्त्यान जिवन आनी गठ्यान भरलें तंद बसयलेलें सर्गीचें सुख सोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसून हे आजीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे व्हड उपकार शीश करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां भितरी आसा येते वावराडी पोट थोडे मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या तुजी साक्षी करे मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या ही साक्षी करे मोगाळ पुता सोवें ओंकार मोरे आशीर्वाद देव आमकां
भगीन कृष्णाचे कृपेनीवर आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी